गोंयचो गांवगिरो वाठार शिगम्याच्या मुडांत आसा। होळयेन शिगम्याक सुरवात जाता, उपरांत गुलाल जाल्यार कांय कडेन रंगपंचम आनी रोमाटा मेळ अशा पारंपारीक स्वरुपांत शिगमो व्हडा उमेदीन मनयतात। सत्तरींतल्या मोल्ल्या कॉलनींतल्या गुळ्या वाठारांत दर वर्सा होळी व्हडा दबाज्यान मनयतात। गांवचे लोक रानांत वचून आंब्याची, आकेशीची नाजाल्यार निलगिरीची झाडाची होळी कातरून हाडटात। सुरवेक होळी नाचयतात, उपरांत आंब्याचे ताळे बांदतात। मोल्ल्या गांवच्यो दोन होळयो आसतात, एक देवाची होळी आनी दुसरी राखण्याची। उपरांत गांवच्या देवळा मुखार आनी फाटल्यान ह्यो होळयो घालतात। पळयात मोल्ल्या कॉलनींतल्या गुळ्या गांवाची होळी। गर्दी आली।